श्री सातेरी कुर्माळ देवस्थान दुमासे हे आमच्या दुमासे गावचे एक दैवत असे आहात की आमकां सगळ्यांक बरी प्रेरणा दिवन आमकां सगळ्यांक मनात इच्छा घालून एक आमची जी भरपूर मोठी इच्छा आसली ती 2007 आमची स्थापना जाली देवीची आणि त्याच्यात गावात आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमाक भरघोस सगळ्यांची हेल्प मेळटा आमकां आणि प्रत्येक कार्यक्रम आमच्या गावातले लोक आसात ते मोठ्या उमेदीन साजरो करतात। प्रत्येक कार्यक्रम म्हणजे कार्यक्रमात आमच्या संवसारपड्यान सुरू जाता। संवसारपडा जाल्या उपरांत जो आमचो मोठो कार्यक्रम आसता तो देवीचो उत्सव म्हणजे वर्धापन दीस तो कार्यक्रम जालो की त्याच्या उपरांत मागीर बारीक बारीक कार्यक्रम खूब चालू आसता आणि वर्षे भरपूर कार्यक्रम आसता। तितून आमची देवीची जत्रा आसता आणि त्याच्या उपरांत मोठो कार्यक्रम म्हणजे आमचो नवरात्र उत्सव। सगळे लोक मोठे उमेदीन मोठे संख्येन आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसता आणि 9 राती मोठे उमेदीन सगळे कार्यक्रम साजरे करता आसतना विविध तरेचे कार्यक्रम आसता। भितर आमी भुरग्यांचो विचार करता, भुरग्यां खातीर स्टेज मेळची म्हणून भुरग्यां खातीर एक 2-3 राती आमी राखीव दवरता। तशेंच सांस्कृतीक कार्यक्रम म्हणजे भजनाचे कार्यक्रम जाता, दांडिया उत्सव जाता, परत आणि जे लोकोत्सव आसता म्हणजे लोकगीत आसता ते कार्यक्रम आमी दवरता। असे कार्यक्रम दवरता आसतना ल्हान म्हण मोठी म्हण सगळ्यांचो मोठो सहभाग आसता। नवरात्राचो एक विशेष म्हणजे सकाळी आमी देवीची अभिषेक जाता, अभिषेक जाल्या उपरांत देवीक न्हेसयता, त्याच्या उपरांत आरती जाता, मागीर तीर्थप्रसाद, त्याच्या उपरांत संध्याकाळी मागीर एक 8 आमी एक कार्यक्रम सुरू करता। तितून आमी सगळ्यांत पयलीं देवीची आरती करता आणि कार्यक्रम सुरू करता आसतना 8 आमी टायमींग एक फिक्स दवरलेलो आसा। सो सगळे लोक आमचे आसा ते मोठे संख्येन एकदम शिस्तीन देवळान येता आणि सगळे लोक शक्यतो आरतीक बसता आणि आरती जाल्या उपरांत एक च्या फराळाचो बारीकसो कार्यक्रम आसता। तो कार्यक्रम जाल्या नंतर जे सांस्कृतिक कार्यक्रम आसता जो कोण आपल्या जशा आवडीनुसार किंवा भजनाचो कार्यक्रम आसता किंवा बाकी लोकसंगीत म्हणा सांस्कृतिक कार्यक्रम जसे दांडिया पथक येता, दिंडी पथक येता आणि बरेचसे जे गोंयांचे जे मोठे मोठे कलाकार आसा ते सगळे कलाकार आमच्या दुमाशा स्टेजीर पावल्ले आसा आणि सगळ्या कलाकारां कडल्यान आमकां एक भरघोस त्यांच्या कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा। जे आमचे साल म्हण मेणकुऱ्या म्हण हे सुद्दां गांव आमकां भरपूर सहभाग करता म्हणजे त्यांची उपस्थिती आमच्या कार्यक्रमात खूब आसता आणि अशे पद्दतीन आमचे नवरात्र उत्सव मोठ्या उमेदीन आमी साजरो करता आणि ह्या कार्यक्रमाची सांगता करता आसतना दसऱ्यान आमी सांगता करता। दसऱ्याचें एक वैशिष्ट्य म्हणजे परत तशेंच आमचे सगळे लोक देवळान जमता। नव्याचो म्हणून एक बारीकसो उत्सव आसता आमचो तो नव्याचो उत्सव करता आमी। त्याच्या उपरांत ते दिसा महाप्रसाद नैवेद्य दाखयलो वयता, दनपारची आरती जाता देवीचे आणि आरती करून रात्री परत भजन करून दसऱ्याक आमी कार्यक्रमाची सांगता करता।